नानोडे कदंब बस उदकांत अर्दी बुडली। हुंवाराक लागून बसीचे भुरगे परीक्षेक पावूंक शकले ना। गोंयांत पावसाचो रेड अलर्ट। गोंयभर उटंगार, कासारवडणे पेडण्या रस्ते उदक्या पोना। येरादारीक परिणाम। हुंवाराची परिस्थिती फोंड्या राखणे वणत कोसळ्ळी। वाळवंटी न्हंयत हुंवार, रस्त्यावेल्यान उदक सत्तरी। रगडा न्हंयची पातळी वाडली वचत थंय हुंवाराची परिस्थिती सत्तरी। जनजीण विस्कळीत। घोग्यांनी पडपी पावसान तेंबी मडगांव एक घर कोसळ्ळे। पोन्ने मातयेचें घर पडले। आर्थीक लुकसाण, कोणाक दुखापत ना। परीक्षे परस भुरग्यांची सुरक्षा म्हत्वाची। पालकांक भुरग्यांक घरा व्हरपाक सांगला। शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेची माहिती। केरळात वायनाडाच्या अरिश्टांत सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 250चे वयर पावलो। 101 बेपत्ता, 200 जखमी। अलर्ट 8 दीस आदी दिल्लो 3 रिमाइंडर। केरळ सरकार बसलो घरमंत्र्याची जाप। सुप्रीम कोर्टाचो मोठो निर्णय। SC/ST कोर्टात चड शोषण जाल्ल्यांक 15% वेगळो कोटा दिवं येता। सब क्लास करपाचो अधिकार राज्यांक। 6 बेंचच्या जुईजांचो निर्णय। बार्देस शापोरा न्हंयचें उदक वाडले। रेवोडा आनी हेर गांवांनी उदक घुसले। लोकांची जनजीवन विस्कळीत। धारगळे महाखाजनातून उदक भरलें। घोग्यांनी पडपी पावसान जनजीवन विस्कळीत जाल्या उपरांत गोंयच्या वेधशाळेक जाग। येलो अलर्ट बदलून बेरेस्तारा सकाळीं केलो रेड अलर्ट। IMDच्या कारभाराचेर प्रश्नचिन्ह। केदारनाथ ढगफुटी, सुमार 150 भाविक आडकले। सुमार 30 मीटर रस्तो खचलो। येरादारी बंद। रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू। गोयचे शिमेर महाराष्ट्रात मांगेली कुसकेवाडी पालसण कोसळ्ळें। बरोच वेळ ट्रॅफिक जॅम। थळावे म्हणटा पालसण कोसळटले म्हणून सरकारी यंत्रणांक सांगिल्लें। एक्शन घेतली ना। गोयच्या शिमेलागसार महाराष्ट्राच्या कळण्या घुसलो रानवटी हत्ती। लोक म्हणटा कावथे मोस्तून काबार। दक्षिण गोंय ZP अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकराचो राजिनामो। पक्षाचे अर्देवेल्यान राजिनामो। उत्तर गोंय जिल्हा परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धेश नायकूय राजिनामो दिवपाची शक्यताय। हिमाचल प्रदेशाचो काँग्रेस आमदार RS बालीच्या घरांचेर ईडीची धाड। आयुष्मान भारत फ्रॉडांचे केशीत ईडीची धाड। भारतात व्यक्तिगत इन्कम टॅक्साक 2 व्यवस्था आसूंक फावना। एकूच व्यवस्था आसची। 70% नवे व्यवस्थेत शिफ्ट। केंद्रीय रेव्हेन्यू सचिवाचो दावो। दक्षिणेचो खासदार विर्यातान लोकसभेत काडलो डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न। डबल ट्रॅक पर्यावरणाक धोकादायक। गोंयच्यान कोळसो नाका पर्यटन काबार करतले। फ्रॉड ट्रेनी IAS पूजा खेडकाराची IAS पदवी UPSCन केली रद्द। फुडल्या सगळ्या परीक्षांचेर कायमची बंदी। खेडकारान OBC स्टेटसाक पालकांचें नाव बदललें। मेडिकल इन्शुरन्सावेलो 18% GST काडचो। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक विनवणी। कालोराचे विक्रमी ल्हाराक लागून लेहाच्यो आनीक 4 फ्लायटी रद्द। सेगीत 4थ्या दिसा फ्लायटी रद्द। आतंकवादी हमासाचो मुखेली इस्माईल हनीयेक इराणात मारल्या उपरांत इराणाची इस्रायलाक शिटकावणी। इस्रायल म्हणटा कसलेय परिस्थितीक तयार।